सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचे मोगाचे मंदिर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आमी जल्मोच्या आदीं शेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदिर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो असलेंच एक मंदिर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया. ह्या मिसाची इंतेसावा दिनवासनीचे मीस बेटोयता लिएंड्रो फेर्नांडीस आनी फामील गोवा वेल्या. दिनवासनीचे मीस बेटोयता जोकी रॉड्रिगीस आनी फामील फातोड्डा. दिनवासनीचे मीस बेटोयता हेस्टन आनी जोवेला लॉपेस कोलवा. तियो आनी आंजेला लग्नाच्या रुपया वर्सा पासत दिनवासून बेटोयतात पिंटो फामील बायणा वास्को. याज्ञिकाक येवकार दितना आमी सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मान्यवोन तागनेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाचो विशय फामील, जिविताचें पायणें आनी मंदीर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवोन तागनेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमणो. आमचें कुटूंब एक जिविताचें मोगाचें मंदीर, जंय देवाचो खरो मोग वसता, एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियेता तसलें जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. देवाचें देणें आमकां सगल्यांक मेळ्ळां आनी ह्या देवाच्या देण्या वरवीं आमी कितें तो मोग हो जेजूचो आमी अनुभवला, तर हो आमच्या कुटुंबांनी खरेपणी जिविताची पायणी आनी मंदिरां जावंक आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया. जायते फावटी आमचें कुटुंब फावो ते परी ह्या अस्कोतायेक सांपडोन जायते सैतानाची गुलाम कशीं जाल्यांत. हें आज तांच्या जिवितांत जिवीत पायणें कशें न्हय, एक मंदीर कशें न्हय, कित्याक कसल्याय कारणाक लागून आसतलें. तर ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांची दूख धरून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागून सगळीं बरोबरूच म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मना चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबल्या सवें क्रिस्ता रोपणें ओळखून आनी मानून घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. ताचे विनंतीन दुबल्यांक आनी कोश्टान दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कडेन अशें उलयलो, पळयात, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात, त्यो जोर तुमी पाळशात, जोर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जोर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सासूत
वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्या त्या देशांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, बोलोवणीच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवां फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जोर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत वेचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सांसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाडून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत, आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोंक भासायलोलो, त्या देशांत तुमचें लांब आवक हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मोडप तुज्या हातांचें काम हांव पळयन जाल्यार, तुवें थंय लायल्या चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार, आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोडा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान, हेणें तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. शुभ वर्तमानांत सगळीं उबी रावया. Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Tsui, Tsui. Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Tsui, Tsui. Unoja kasumia, tuji sagraj kota, tuji sasautra. Pagiula leta, Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Tsui, Tsui. Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Sorvespora Tsui, Tsui, Tsui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पडयोवन आसले.
हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकोत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाटावं येत वो काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं कोर्तीबरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताजो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुणमेळ करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मेळटा. पूण जेन्ना आमी तयार आसा, आमी आयती जाता, तेन्ना ही कृपा आमकां जायती आमकां मेळटा आनी आमी अनुभवता. कित्याक आमी अनुभवता? कित्याक देव पयस ना, देव लागींच आसा. देव म्हजे आनी तुजे सोबे आसा. आज आमी जेन्ना ह्या फामिलीचेर हे जिविताचे पायणे आनी मंदीर आमी म्हणटा, आज आमी नदर मारूंक जाय की खरेंच आमची फामील जिविताचे पायणे आनी मंदीर. हांव तुमकां नाजरेत फामिलीचेर नदर मारूंक लायता. देवाचें उतर तांकां मेळ्ळें, देवाचें उतर ती जियेली आनी देवाच्या उतरान ती जिवन ती सदांच विस्वाशी रावली, मोरोपर्यंत विस्वाशी रावली. आनी म्हाका एक सोजमना म्हणटा तें जावन आसा हें, जेजू हे आवयक जल्मलो, मारियाक, आनी जेजू जल्मोन 30 वर्सां तांच्या सांगाता कितें करतालो, कितें करतालो. फकत 3 वर्सां ताणें आपणाचें मिसांव हें चलयलें, बापाची परगटणी ताली केली. आनी 30 वर्सां तो कितें करतालो. तुजीच्या भयणी भावानो, हो गूट फकत जेजूच जाणा आनी देव जाणा आनी मारिया आनी जुजे जाणा. एक वाडलोलो एक तरणाटो 30 वर्सां आपणाच्या आवय बापाय लागीं सारप म्हूण गे. आयच्या दोळ्यांनी तर आमी पळयत जाल्यार आमी म्हणटले आमचो वेळ आमी ओगडायला, तरणाटी म्हणटली. पूण जेजू ना, जेजून तशें करूंक ना. जेजून कितें केलें? जेजू आपणाची आवयक जेन्ना आदार जावं आसलो तेन्ना तिका आदार करूंक गेलो. जेन्ना तिचें काम सोंपलें तो काडलो जुजेशी गेलो. जुजे तोवयाचें काम करतालो तेन्ना तोवयाक तितले पयशे मेळो नासले. पूण तरी आसतना तो आपणाच्या बापायक आदार करूंक वेतालो. तो शिकतालो कशे भाशेन हे तूं पण करो. हे शिकपान आपणाची जाणवाय वाडयतालो आनी बाप स्वर्गार थावन ताका जाणवायेन ताका बोललोलो. इतलेंच न्हय, जेन्ना ती साक्रिफीस कोत्ताली, ती तियाग कोत्ताली तेन्ना जेजूय तियाग कोत्तालो. जेन्ना ताची आवय ताका कितें सांगताली तो पाळटालो. ताचो बापूय म्हणटालो आयज आमी कामाक या, काम करूंक या, कोणागेर वचूं या, ताचे लागीं वेतालो. हें खंयच मेळचें ना तुमकां. पूण आमी आमच्या ओतमीक दोळ्यांनी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां गमोन येतलें की जेजू आपणाच्या आवयक आनी बापायक जाता तितलो आदार कोत्तालो.
एक भावार्थी कुटुंब आसलो. देवाच्या उतराचो पवित्र आत्मो तांचेर आसलो. आज प्रितीच्या भयणी भावांनो, या नाझारेतच्या कुटुंबाक आमी मुखार घालून आज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारुया. आज आमची कितलीं भुरगीं, एका कुटुंबात कितलीं भुरगीं आसात? दोगां व तिगां. And we sometimes say that small family is a happy family. धाकटोच कुटुंब सुखी कुटुंब. एक गोष्ट तुमकां सांगता. आसलो एक बापूय आनी एक आवय. आनी ह्या आवयक आनी बापूयक एक धाकटुलो बाबुलो आसलो. हो जेन्ना 6, 7, 8 वर्सांचो जाता तेन्ना हो बाबुलो आपणाचे मांयक कितेंय म्हटल्यार रोखडोच फूर्र जाता. कितेंय सांगत जाल्यार म्हणटा म्हाका सांगो नाकात, हांव तुमचें आयकोंक ना, हांव तुमचें आयकोंक फुडें ना. उपरांत 8-9 वर्सांचो जालो, आपणाच्या आवयचेर आनी बापायचेर हात उबारूंक लागलो. आनी जेन्ना आवयचेर आनी बापायचेर हात उबारूंक लागलो, बापायन आनी आवयन एका दिसा एकठांय जावन अशें चिंतलें, ओय कितें आमी वायट केलां, कोणाक आमी वायट केलां? देव आमचे सगळे ह्या बाबुल्या वरवीं आमकां कितें दाखोवंक सोदता. आनी तेन्ना ती चिंतात आनी म्हणटात, ओय आमी ह्या बापुल्याक आमच्या धर्मी शिक्षा दिवंक ना, आमची क्रिस्ती शिक्षा आमी ताका दिवंक ना. आनी क्रिस्ती शिक्षा आमी दिवंक ना देखून, रीत रोवीस आमी ताका दिवंक ना देखून, प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज हो आमचो बाबुलो आज आमकां अशें कोत्ता. आतां कितें कोत्तलीं? आतां म्हणटात, ओय आमी परत आमी जें आमी कितें वायट केलां तें आमी सगळें विसरुया आनी देवाक आमी आज तान आमी आमचो भावार्थ वाडोवया, देवा सोबे भावार्थ वाडोवया. आनी जेन्ना ती देवा सोबे भावार्थ वाडोवंक लागतात तेन्ना हो बाबुलो चिंतूंक पडटा, ह्या घरांत तेर्स नासलो, ह्या घरांत आमोरी नासली, ह्या घरांत सकाळचें मागणें नासलें, ह्या घरांत जेवता आसतना ती मागणी करी नासली, अकस्मात कितें जालें हांचेर. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवाचे कृपेक तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांची काळजां ह्या वेळार देवाक स्विकार ताणें केलो, स्विकारलो आनी खरेंच हो बाबुलो बरो जावंक पावलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी सगळे कुटुंबाचेर नदर मारुया. आनी आमी जेन्ना हे कुटुंबाचेर नदर मारता तेन्ना रोखडेंच 8 वर्सांचे वा 15 वर्साचो चेडो म्हणटलो, फादर मामी डॅडी म्हाका तुमचें आयकूंक नाका. मोटरसायकल घेतली, ओ गाडी घेतली, गेलीं भायर. खंय गेल्यांत कांयच खबर ना, कित्याक गेल्यांत आमकां कामीच नकोत. आनी मागीर आमकां खबर मेळटा, दुसरी आमकां सांगतात, तुज्या चेडवाक हांवें थंय पळयलां, ओ तुज्या चेड्याक आज ऑब्सेगाक सांबाळून तो GMC हॉस्पिटलांत आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आज आमचे कुटुंब ह्या जिविताची पायणी जाल्यात वो मंदिरां जाल्यात. हांव म्हणना सगळे हे कुटुंब तुटल्यात म्हणून, पूण हे आमी आमच्या मनांत घालुया. आज आमकां ह्या दुसरे सुमृतीच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा, कितें म्हणटा देव? मोइजेस तांकां उलो मारता आनी सांगता आनी म्हणटा तुमी ह्या देवाशी कितें करात? आज्ञा पाळात. जे तो आमकां कितें सांगूंक सोदता तें तुमी तुमच्या जिवितांत सांबाळात आनी ते प्रमाणे चलात. आनीक उपरांत हे तुमी ह्या देवाक चिटकोन रावात, तेन्ना हो देव तुमचो जातलो. आज आमी ह्या कुटुंबांनी जेन्ना हे आमचे सगळे अशें घडटात, आज कितले कुटुंब रडटात काय? रडटात कित्याक आपणाचे भुरगीं आयकोनात. आनी आज भुरगीं तर आयकोनात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशेंच तुमचे सगळे जे दुसरे सुमूर्तींत आमी आयकलां ते भाशेन तुमचे सगळे घडलां. कित्याक तुमी ते देवाक तुमी वाखाणूंक ना. तुमी जाता ते भाशेन दुसऱ्या देवांची तुमी पुजा केली, तुमी देवाचेर विसर घातलो आनी हे भाशेन तुमी पयस जाली. आनीक
हेच तुमकां फर्मोण देवान तुमचेर मारलां. आज आमी असली मनशां जावया, कित्याक सोणवारा दिसा कांयच करूंक जायना ते तुमी म्हणटात, पूण जेजूक ते ना. जेजू कितें म्हणटा? म्हाका म्हणटा दर एक जीव गरजेचो, आनी म्हाका जीव गरजेचो जाल्यार ताज्या हाताक आर जाले जाल्यार हांव म्हणटलो तसोच तूं राव. ना, जेजू म्हणटा यो मुखार उबो राव, आनी उबो रावन तुजो हात भायर काड. आनी तेन्ना सगल्यांक पळयता सोणवारा दिसा सामकें करूंक जायना. ह्या हाच्या हाताक आर जाल्ल्या मनशाक सारको करूंक जायना. तुका कितें जाय? माग तुजो हात सुटलो. तुज्या भयणी भावानो, हें आज आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आज आमी विचारूंक जाय, जेन्ना आमकां जिवीत आमकां इतलें मोलादीक, इतलो आमकां चड आवडीचें, तेन्ना आमी विचारूंक जाय हांव म्हज्या जिवितांत कितें हांव विचून काडटां, बरें काडटां वो वायट काडटां. बरें काडल्यार ताचो फळ म्हाका मेळटलो, आनी वायटूय काडल्यार ताचो फळ म्हाका मेळटलो. पूण प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी एकूच आमच्या मनांत धरूंक जाय, हें तर बरें जाल्यार हांव बरें, कित्याक बरें देवा कडल्यान सावन येता आनी देव तें म्हाका दिता, तर हांव आयतें घेतां, हांव बरो मनीस जावंक वाव. प्रितीच्या भयणी भावानो, आज ह्या जिविताचेर आमी नदर मारुया आनीक पूर्णपणी आमी जिवुया, कित्याक हें जिवीत एक देवाचें देणें आनी फुकट तें आमकां मेळना. आनी फुकट मेळ्ळां म्हणून तें इबाडी नाकात, तें जाता तितलें वयर काडात, वयर वयर ताचो परिणाम करात, आनी त्या परिणामाक तुमकां फळ मेळटलो, स्वर्गीचें सूख तुमचें जातलें. आज आमी पादक नेल्याच्या जिविताचेर नदर मारुया. देखीवंत फामिलींत तो जल्मलो, आनी इतलो देखीवंत फामिलींत तो जल्मलो देखून जिविताचो मोग ताका आसलो. आनी ह्या जिविताचो मोग आसलो म्हणून तो सदांच कितें करतालो? तो आपणाक दुसऱ्यांक मान दितालो. दुसऱ्याचो मान केन्नाच इबाडी नासलो. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना तो आपणाचे भलायकेन हुस्कोत आसलो तेन्ना तो स्वभावान व्हड व्हड जायत गेलो. प्रितीच्या भयणी भावानो, आज आमच्या जिवितांत तर वसलें कितेंय आसा सैतानाचें जाल्यार आमी तें पयस करुया, देवाक लागीं जावया. देव तुमचेर कृपा ओतयतलो आनीक सगळी आख्खी फामील जिविताची पायणी आनी देवाच्या मोगाची मंदिरां जातलीं. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमचे सगळे उस्के, आमचे खोंती, दूख, कोश्ट, वळवळे आमी देवाक उबारुया. देव आयकूंक तयार आसा. देवाची कृपा म्हाका जाय. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बेस्पांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या तीर भावार्थाचे चाली वरवीं पवित्र सोबेचे अखंड खांबे जावंक आनी आपले पोरजेचो भावार्थ तिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पात येवन पोरजेची सेवा करूंक, भोव करून असोक्तांक, गरिबांक, आदार नासलेल्या सगल्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या समाजान जेन्ना ओणीत चलता वो गरिबांक पिडापीड दितात, आमी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा घेतलेली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी बागेली कशे असले अनितीचेर निशेध मारून पवित्र सोबेचे अखंड खांबे कशे आमी वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका.
मानेवोन तागनेलाचे मोजतीन ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांक आमकां सगल्यांक पेकोवणी मेळूंक दर एका आमच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी कितें आमी मागूंक आयल्याव तें आमकां फावो जावं म्हूण भावार्थान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. पाप सायबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आखी पवित्र सभा उर्बेन मिसोळ जावन एकचारांत आनी बागेलीपणान देवाचे राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बोडान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. सदांकाल ह्याच देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसून ह्याच देवाक हांव दिनवासूंक म्हजें काळीज जायतें जावं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकांनी मोहिमेक आमच्या मोगाल बापा तुका आमी भेटयता तें देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणाक तो मनशाकूळ आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखून दिताय. देखून सगळे देवतन आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मावळताचो गोट पोरगोटुया Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù novian etolo. Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती आनी तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दुथा बागेवंत आनी सर्व खाली तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवंत एलिझाबेथ सासणाच्या सुखांत आमकां वांडोदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देव तर आमचे सोबे आसात पूण आमी देवा सोबे आसात काय म्हणून विचारूंक जाय कित्याक आमी आमच्या अस्खतायेक लागून जायते फावटी आमी वायट रस्त्यार पावल्या आज होच देव आमकां आपणाचे विगेंत घेवन सगळ्यांक पवित्र करूंक सोदता ओत्मीकतायेन वाडोवंक सोदता आयती जायात होच देव तुमकां भावतलो तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालतलो सगळीं एकाच वावडटान एकाच मनान आमी बापाक उलो मारून म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान संभाल जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती आनी मोग सदां काल
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी मोगान शांती विस्तारुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप आमकां शांती सुमे जेजू क्रिस्तांव तुजी कुड्यान रक्षण वता तुमी जोट्यान एका सांगना तुजे काकुतीन तशेंच आत्म्याकान कुडीक भलायकी नको. ही देवाची शेळी वचतो जेजू आमकां जाता तितल्यांक बरो रस्तो बरो वाट बरी सोत आनी कितें आमकां जिवीत दिता. हें जिवीत पुन्नपणी तो आमकां दिता. आपणाकूच उणें करून आमकां दिता. आमी ताची जावया आनी सदांच ताका दिन वाचुया. सगलीं ह्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोमया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भोंवमेनो जंयसर आमी आसा थंयसरूच आमी रावचें. आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसा तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्याव घेतले उपरांत तुमच्यांनी बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्याव मांडूंक आमकां सोंपें जातलें. Gesù maga tuci koros suke zoni soche udo ucavida volvis bice yontrazona polubice ucavida volvis bice yontrazona polubice tuci bogo Magnacivi, namo Gesù, ani potvi, tuci Bogo. Magnacivi, namo Gesù, ani potvi. Mina Gesù, una casa. Della ponti della vine Cantololo Lutacando Bigololo Curisando Cantololo Lucacando Bigololo Curisando Tuci Bogo Magna Civil Namo Gesù ani podvi tuji Bogo magna civil namo Gesù ani podvi. Gesù maga tuci koros suke zomni soche udo ucadivia polvis lece yontrazolon bolubece ucadivia polvis lece yontrazolon bolubece tuci Bogo Magna civil, namo Gesù, ani podvi, tuci Bogo. Magna civil, namo Gesù, ani podvi. येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर जेजूक आमी अनुभवुया. ताच्या सांगाताक आमी उलोवया. इल्लोसो वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रोगत घेतलां. ह्या संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसना वरवीं आमचे काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाच्या भवांबिनो व्हडा भवार्थान हे पवित्र मिसांत आमी वांटो घेतलो. देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवलो. जे जाग्यार तुमी आयल्यांत ते जाग्यार तुमी सुरक्षीत पावची. जी काळजां मनान तुमी घेवन आयिल्ली मागणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानिवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर. आकांताच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता, हातूंत दुबावूच ना. आयज लावरा फेर्नांदीस पणजेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या होड्ड्यान दुखूंक लागलें. हांव दोतोराक मेळ्ळीं तेन्ना दोतोरान बेश्टीच थंडी म्हूण सांगली. उपरांत ECG आनी इकोग्राम काडलो. तेन्ना गमलें म्हाका मायल्ड हार्ट एटॅक आयिल्लो म्हूण. दोतोरान एन्जिओग्राफी करची पडटली म्हूण सांगलें. उपरांत हांव पिलार आयलीं. बरें कुमसार केलें आनी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. उपरांत हांव म्हजे दुवे बराबर एन्जिओग्राफी करूंक पुणे गेलीं. एन्जिओग्राफी करचे आदीं हांव मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेंताच्या उदकान घालून पियेली आनी भावार्थान मागोत रावलीं. एन्जिओग्राफी करतच म्हज्या दोतोराक अजाप जालें आनी आमकां सांगलें हार्ट सारकें बरें आसा, कांयच ब्लॉक नात म्हूण. गोंयच्या रिपोर्टान दाखयल्लें मायल्ड हार्ट एटॅक आनी पाद आग्नेला वरवीं मागून एन्जिओग्राफी सारकी क्लियर आसा. देवाचें अजाप आमचे सवें मानिवंत आग्नेला वरवीं आमकां फावो जालें. देवाक आमी दिनवासता आनी बेगीच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भावभिनो व आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या पिडेचे वेळार आमच्याय काळजा मनान जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आमचे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सोशीन आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उदेशी मागता आमच्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल पावबिनो, आमी सगलीं पिडेंत कश्टता जावं मोनाची जावं कुडीची जावं आत्म्याची. आमकां सगल्यांक पिडा आसा. जायतीं जाणां पिडेंत आसात ती ह्या जाग्यार आसात, पूण जायतीं जाणां ह्या जाग्यार नात. तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुसार बापा, आमच्यो असोकतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवू आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राज वचलयताय सासनाच्या सासनांक.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Jezucia Bogda, Tuझे नाव आयज पोचोलता निजोतवी गवळी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाडता कोयता निजोतवी गवळी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाडता कोयता उलाच आमचे देवा